नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवराक तुमकां येवकार. आज आमी असो विशय डिस्कस करता जो विधानसभे भितर फाल्यां डिस्कस जातलो, पण संपूर्ण गोंय आनी गोंयकारांच्या नदरेन सामको म्हत्वाचो. तो म्हळ्यार मायनिंगाचो. फाटली 2 सेशन जालीं आमी हो विशय सातत्यान डिस्कस करतात. नवीन नवीन डेव्हलपमेंट जायत आसात. सुप्रीम कोर्टाक जरी कांय मुखार वचना जालें तरी आमदारांक जे कितें शब्द सहन करचे पडटा, लोक येवन तांचे म्हऱ्यांत येतात आनी लोक तांकां प्रश्न विचारतात, ती बाजू जावं किंवा एक्टिविस्टांचेर खंय तरी लोकांचो राग वाडपाक लागला, वातावरण तापपाक लागला, ही बाजू जावं. सो ह्यो दोनूय बाजू आज आयकून घेवपा खातीर आनी तातूंतल्यान मुखार कशी वचप, अल्टिमेटली खंय तरी मुखार वचप म्हत्वाचें. फक्त झगडी करून आनी एक वाद घालून फायदो ना. ताजेर डिस्कशन करपाचें आमी आज. पयलीं आसात मायनिंग बेल्टांतल्यान येवपी भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल, जे स्वता ह्यो सगळ्यो गजाली त्या बेल्टा भितर भोगतात. दुसरे आसात ते आमचे बरोबर एक्टिविस्ट आनी सतत मायनिंगाच्या अगेन्स्ट लढो दिला ते रमेश गांवस. सर, स्वागत तुमचें. नमस्कार. काब्राल, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सद्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार तुका रमेश गांवसाचो भरपूर राग बी घेता, कारण तुका जे सहन करचें पडटा तें पळयतकीर सारकी तिडक बी मारता. ना पळय, 2 गोश्टी आहा. एक गोश्ट म्हणल्यार हांव म्हणना की रमेश बाबान केला ते वायट केला. फाटल्या काळान कितें घडलें तें सारकें, पूण आतां तरी आमच्या काळान तें सारकें करपाक एक मोका दिवपाक जाय आसलो. हांव तेंच म्हणटा. हांव हें म्हणना की जे मायनींग जे आसा ते लिगली ओ इलिगली, लिगल मायनींग चालू जावपाक जाय. हो विशय व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक तेजेर आमचेच न्ही, लोकांचे आमचे. आतां हांव MLA कुचड्या वयलो आनी ते एरियेचे सगळे बाजार म्हणटा कुचड्यार. आज ते कितें परिस्थिती जाली म्हाका खबर आहा. रमेश बाबा खबर आहा, पण रमेश बाबा कितें आपणाचे टिचरीचे पगार मेळटलो, आपणाचे कितें कितें तेणें पयर देखून फाटीं सांगल्या आपण कोणा कडेन पयशे घेना, आपणाचे पयशे मेळटा तितल्यान आपण स्पेंड करता. जाल्यार एक्टिविस्ट देखून जालो जाल्यार आपणा कितें पगारांतल्यान हांव सेव करून आपण पयशे मोडटा. जाल्यार हे एक्टिविस्टाचे बरें धरता, पण सगळे तशें करता काय, तेजे क्वेश्चन येता. रमेश बाबाचे हांव तें म्हणना, पूण म्हाजें इतलेंच की सगळे एक्टिविस्ट रमेश बाबा आसना. हांव तें वावच करूं शकता की तसलें आसना. नाल्यार बेश्टे पळय रमेश बाबाची चाल जी आसा एकदम आमान सामान मनशाची आसा, पूण थोडे हायफाय फ्लायंग एक्टिविटीज आसा तेजेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता न्ही. हायफ्लायंग जेन्ना एक्टिविटीज आसता तेंचे कडेन इनकम सोर्स खंयचो, तेजेर क्वेश्चन येता. आतां रमेश बाबाचें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बाब झालं अशें की तूं एकटो बरो, पण बाकीचे सगळे भोंवतणी आसा तांची परिस्थिती अशी आसा की तांचेरय दुबाव येता आनी खंय तरी ह्या प्रकरणांतल्यान एक्टिविजमाच्या नांवा सकल तुमचे वांगडी पयशे करता काय कितें असो प्रश्न पडटा. प्रश्न मुळात असो आसा की जो प्रश्न तुवें सुरवातेक विचारलो की हो एक इश्यू जो सगळ्यांक त्रास करता म्हणून. आतां हांव म्हाका त्रास करून घेवपाक तयार ना जे एक्टिविस्ट पयशा खातीर धांवतात काय कितें ते विचार करून. कित्याक हांव मूळ मुद्द्या कडेच रावता आनी आमी बी डायवर्ट न करता, इंडिविज्युअल हेचेर अटॅक न करता मूळ मुद्द्याचेरच वचुया अशें म्हाकाय दिसता. कारण प्रामाणीकपणान, कित्याक निलेश बाबूय कोणाक बदलूंक शकना ओवरनायट, तो कसो आसचो आनी कितें आसचो तो. त्यामुळे जेणी तेणी आपापले विचार करप. हांव परफेक्टली म्हाज्या, पण म्हाजें म्हणणें कितें आसा, तूं तेंच्या वांगडा भोंवता न्ही, ना थोड्याच्या वांगडा तुजें मातशें हें आहा. हांव तूं भोंवता लागीं आसा तेजेर मागीर तुजे संशय येवचोच ना कसोच. पूण थोडे तेंचे जे संशय येता ते तुजे ना पिडे जाता, म्हाका ते पिडे जाता. ते थोड्यांनी ते एक्टिविस्टान पळय ते हें घेतला, हक घेतला की कितें तरी जोडोवपाक जाय, हे तेजे फाटले म्हणून. पयली गजाल हांव तुमच्या विशीं दोगांचे विशीं अतिशय मनापासून तुमचे हे करता, आभार मानता. कित्याक तुमचो इतको म्हाजेर विश्वास आसा, म्हाज्या इंटिग्रिटीचेर विश्वास आसा. आतां पर्यंत म्हणून आमी डिबेटा आपयता, रमेश बाबा आपयता आनी कोणा आपोवपाची म्हाकाय हिम्मत जायना. म्हणजे हांव त्या खातीरच येता, कारण हांव म्हाजे आय स्टँड फॉर माय इंटेग्रिटी. आय एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमायज एनीवेअर. नो नो नो. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या विशीं, तुमच्या मनात म्हाज्या विशीं आदर आसा त्याच्या विशीं म्हाका खूब बरें दिसता. पण त्याच्यामुळे प्रश्न सुटना किंवा त्याच्यामुळे हांव जें कितें करतना तेचेंय म्हाका उत्तर मेळना. म्हणून आतां ज्या मूळ मुद्द्याचेर आमी वयतात न्हय की अशा पद्दतीन हो जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आसतना, आनी एका चॅनलाचेर आमी उलयता आसतना अशा प्रकारचो मुद्दो येयल्लो त्या वेळाचेर हांवेंय म्हाजें मत सांगलेलें आसा की रेक्टिफिकेशन वगैरे सगळें करपाक खातीर संदी मेळपा आसली, सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरज नासली. त्या वेळाचेर हांवें म्हटलें की काही गजाली अश्यो आसात, कांटो जर एक वेळाचेर काडलो ना जायत जाल्यार तुमच्या पांयार माथेर जातली. त्याच वेळाचेर कांटो काडप जर आनी 15 दीस लेट गेले जाल्यार ताका माथेर जाता. ना ना हांव तेजेर क्लॅरिफाय करता. तुमी म्हणटा ते सारकें कांटो काडपाक जाय, पूण कांटो काडपा टायमार काडूं ना. आतां कांटो काडपाक गेले पळय तितूंत कितें जाता, विशय दुसरो जाला. तुका म्हणणें क्लियर स्पश्ट सांगता, जेन्ना गोवोरमेंटाचे पळय फाटीं चलतले इतले वर्सां तेन्ना कांटो काडपाक तुमी हांव तुमचें ना म्हणना, पूण बाकीचे तुमच्या वांगडी आसा पळय तेणी काडूंक ना काडलेल्या टायमार कांटो काडपाक गेले न्ही. त्या वेळार शाह कमिशनाचो रिपोर्ट. दुसरी गजाल अशी जाली कितें रमेश, एक तांचो प्रश्न आसा की कांटो काडप ओके, पण कांटो काडपाच्या नांवान पांयच कापून उडयनाका. पांय कापपाक पांय कापले खण वाल्यानी. आतां तुमच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतींत सांगता, CNN IBNचो अवॉर्ड घेता आसतना तेणी सांगलें खणी आपूण बंद केल्यात म्हणून. दिवचले मिटींग गेल्या नंतर तो सांगता
खणी बंद जाल्या हेच्या बद्दल जाब विचारपाक रमेश गावसाच्या घरात वला. आता म्हाका सांगा वॉट इज द इंटेग्रिटी? अशा वेळाचेर मागीर तुमी कितें करतात? यू आर ट्रायंग टू प्रोवोक पीपल, लोकांक भडकोवपाचो एकूच सांगता तुम्ही तुमच्या मान्य सारखें की ज्यो गोष्टी सांगल्या सीएमान सांगल्या आनी कोणें सांगल्या आमी सांगता आमी तुजेर एगेन्स्ट ना, आमी एगेन्स्ट कित्याक फाटले गोष्टी जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना एक्टिविस्टान तो काटो काडूं ना. आता आमचो गव्हर्नमेंट तरी सारको काटो न्ही आमकां घोवडे उडयले. कमिशनचो रिपोर्ट येयलो ना, शाह कमिशन व्हॅलिडिटी खंय येता? एखादो मुद्दो जर घेवन सुप्रीम कोर्टान गेले जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट एक्शन असले पुरावो दिया म्हणटा. प्रश्न खंय जाला की समजा सुप्रीम कोर्टाक गेले तुमी, जर फास्ट जर ताजें कितें जाल्लें आनी ती कितें एक निकाल लागिल्लो जाल्यार तांकांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आतां प्रॉब्लेम आसता मुखार वचना काय? प्रश्न कळ्ळो म्हाका. हांव आतां त्याच प्रश्नाचेर येता. ओव्हरलोडिंग करूंक जायना कायद्यान बंदी आसा. ओव्हरलोडिंगच्या प्रश्नाचेर रमेश गावसाक 2000 हायकोर्टान कित्याक झगडपाक लायलो? जांकां अशें दिसता की तो टायमली अशें तेचें सोल्युशन येवचें म्हणून तेंच्यांनी तेन्नाय तो विचार करपाचो आसलो. सादे जेचेर बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टेशन करतात ओव्हरलोडिंग करून, जेचेर ईसीच्या कंडिशन आसा, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, तरी ओव्हरलोडिंग करून म्हाका 2 वर्सां हायकोर्टान झगडपाक लायलो. कित्याक म्हाजो 2 वर्सां म्हणून तुमी तांकां 2 वर्सां झगडपाक लायले? अजिबात ना, ते टीट फॉर टॅट करिना हांव. पण जेंच्या तकलेनसून असो विचार येता तेंच्यांनी होय बी विचार करपाचो सायमल्टेनियसली. एक मामुली गजाल जेचेर कायदोच आसा तो कायद्याचें पालन करून आमी वचूंक जाय. ट्रान्सपोर्टेशनचेर जे कायदो पाळपाक तयार ना ते सगळ्या बाकीच्या मायनिंगाच्या तितले कायदे पाळटले हेची गॅरंटी ना. बरें, 2 मुद्दे आहात. एक पयलो मुद्दो की ते म्हणटात की तुमचे सरकार सुद्दां डबल स्टँडर्डान वागता. भायर गेलें की हड्डी फुडी करून सांगता की पळय आमी मायनिंग बंद केलें, आमी इतले बरें सरकार म्हूण. गोंया आयले की सांगता की चलात एक्टिविस्टां वचून विचारात नाल्यार सुप्रीम कोर्टा वचून विचारा म्हूण. तुमची सरकार खंय तरी पयली डबल स्टँडर्ड करून लोकांची दिशाभूल करता अशें दिसना? ना पळय तेजे 2 इश्यू आहा. पळय जेन्ना हो शाह कमिशन रिपोर्ट खूब आमच्या सरकारान स्टँड कितें घेतलेलो, स्टँड सरकारान घेतलेलो की मायनिंग बंद केलां सगळे मायनिंग, कित्याक तेजे फाटल्या असेंब्लीन बेश्टो विशय काडलेलो. सो गव्हर्मेंट हॅड टू टेक अ स्टँड. सो गव्हर्मेंट टूक अ स्टँड दॅट वील क्लोज मायनिंग. जे प्रॉपर मायनिंग आहा तांकां चालू करपाक पेपर दी चालू कर. पूण हे ड्युरेशना मध्ये 1 म्हयनो स्टँड घेतलो आणि शाह कमिशन 20-25 दिसांनी शाह कमिशन इलिगली टेबल पार्लिमेंटान इलिगली हावजान टेबल केलो. शाह कमिशनाचो अहवाल मान्य आसा? हांव पयलींच्यान पळय अहवाल मान जावपाक प्रश्नूच ना. तेजी डिस्क्रिप्शन ना, वेग स्टेटमेंट्स आसा, वेग हें आसा. तेजेर अजून प्रश्न असेंब्लीक आयिल्लो की जर इतलो वेग आसा अहवाल, त्या अहवालाच्या आधाराचेर तुमी पयलीं कित्याक सस्पेंड केलें? ना पूण सस्पेंड केले वेगळा तेजेर न्ही. सस्पेंड केले शाह कमिशनर रिपोर्ट सस्पेंड करूं ना. आमी आमच्या गव्हर्मेंटान सस्पेंड केले ते इलिगल मायनिंग आमी सस्पेंड केले न्ही. जेन्ना पर्रीकर पीएससी चेअरमॅन आशिल्लो तेणे 4,000 कोटीचे गफला म्हणून सांगिल्ले. तो 4,000 कोटीच्या हेका लागून तेणे सस्पेन्शन काडलें. तो वॉट हिज इंटेंशन वॉज व्हेरी क्लियर इंटेंशन. हिज इंटेंशन वॉज दॅट जे लिगल मायनिंग आसा ब्रिंग इन पेपर्स प्रोसेस करून डिमार्केशन करून आनी चालू करपाचें. That was his intention, but intentions were good of his. But in the over course of time, Shah Commission, when they knew this Congress government, the state government knew that Parrikar je karta te सारखे करतलो and whatever he will bring everything in proper order, they made a illegal report. म्हणजे illegal म्हटलं किती म्हणतात? Shah Commission has given some report but not tabled in a proper motion. That's why I am saying illegal. It was tabled on the house in a parliament in an illegal form, which you are also aware. So when that thing came, the issue went out of hand, and then his activists got a right to go to the Supreme Court. See, if they were serious about doing something, they should have come out and seen if this government was doing or not doing. If this government was not doing, then they could have 100% gone. They were just waiting. They were just chance दिला ना. They were just waiting. कित्याक जाणा कितें मुद्दे येता त्या. पहिली गजाल म्हणजे कितें टेबल रॉंग पद्दतीन केलो. ह्या पक्षाचे जे सरकार हांगा गोंयांत चलता ना त्याच पक्षाचे सरकार पार्लमेंटान ऑपोजिशन लिडर म्हणून बसलेले आसात काय ना. मागीर जे टेबल चुकीच्या पद्दतीन जर थंय जाल्ले आसा जायत जाल्यार तेंच्यांनी ताका विरोध कित्याक केलो ना? नॅशनल लिडर सुद्दां कित्याक हांव सांगता गोंयांत 2 सिटां आसा, 2 जाणां तितूंतले एकदा काँग्रेसीचो आमचो श्रीपाद भाऊ म्हणटा केले. पहिली गजाल म्हणजे तुम्ही जेन्ना हांगासर इल्लीगल मायनिंग चल्ला म्हणून सांगलेले त्या वेळाचेर पीएससी रिपोर्ट करता आसतना तुमचो हात पयलींचो तुमचो ऑपोजिशन लिडर गडकरी हे सगळे राष्ट्रपती कडेन गेल्ले. थंयसर तेंच्यांनी ते मेमोरंडम सबमीट केल्लो. हे जे करूंक शकता नॅशनल लेवलचो सपोर्ट घेवन एक्टिविटी करूंक ना. ना पण त्याच्या माझे म्हणणें अशें की जो तुम्ही आता शाह कमिशनचेर ऑब्जेक्शन घेतात न्हय त्या तुमच्या पक्षान तुमची लिडरशिपीन पार्लमेंटान हो कित्याक आवाज काडलो ना? प्रोसिजर आसा तो चुकीचो केल्ल्या कारणां खातीर ज्या पार्टीन पीएससी रिपोर्ट तयार केल्लो जे राष्ट्रपतीक वचून मेळ्ळे सांगले की इतली सगळें चल्लं म्हण त्याच सरकाराक तुम्ही प्रोसेस कंप्लीट करपाचो चान्स कित्याक दिलो ना? प्रोसेस कंप्लीट हांवूय ते सांगता निलेश बाबा अशें
तुम्ही आता जे व्हेरिफिकेशन करपाचे लिगल आणि इलिगल हेचो क्रायटेरिया कितें आसलो तो म्हाज्या समोर अजून हाडूंक ना. हांव प्रत्येक गजालीचो अभ्यास करता. कितें क्रायटेरिया आसलो तुमचो? एनवायरमेंट क्लियरन्स, एक मायनिंग प्लॅन, 2 त्याच्यात एनवायरमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन, 3 त्याच्यानंतर लीज एरिया त्याची वेदर इट इज इंटॅक्ट ऑर त्याच्या भायर तुम्ही गेल्ले आसात काय ना हे पळोवपा खातीर. आसा तुमच्याकडे कॅपॅसिटी टू चेक वेदर त्यांच्यानी लीज एरियास भायर गेल्ले आसात काय पळोवपा खातीर? तुमचे म्हणणे कितें? सरकाराकडे अधिकार ना. इसी म्हाका एक गजाल सांगात रमेश बाब, व्हॉट ही तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा सेंट्रलाचो इशू म्हणटा तो रमेश बाब. सेंट्रलाचो इशू जाला इशू वेगळे, पूण स्टेटाचे इशू आसा न्ही. स्टेटाचे जेन्ना डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री स्टेट करता अलॉंग विथ दीस. सो लीज एरिया इज गिवन, लीज हॅव बीन गिवन बाय द स्टेट. तो कितें म्हणटा? इसी इज गिवन बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ते बाकीचे सगळे क्लियरन्स जाता. आर यू सेइंग की ते जेन्ना म्हणटात की गव्हर्नमेंटान ऑपरेशन सस्पेंड केली आणि चेक करपा खातीर की सगळी बरोबर आसा काय ना, तुम्ही म्हाका सांगात नाटक म्हणल्यार कितें? म्हाका तूं सांग नाटक म्हणल्यार अशें की जेणे अजूनही 4,000 कोटीचो तुम्ही दाखयलो घोटाळो तेचेर एक शब्द उलयना आणि माझ्या बोल्सांतलो पयसो काडटा म्हणजे तुम्ही पॅकेज दितात. हे नाटक नंतर आणि कितें? तुम्ही 4,000 लोकांक पॅकेजी दिवप न्ही. माझे म्हणणें अशें की 4,000 कोटी रुपया वसूल न करता तुम्ही आयते गावतात म्हणून आता वसूल करूंक ना न्ही. आता कसो वसूल? एक सादो मुद्दा रमेश, एक सादो मुद्दा. ते वसुली करप आणि ते पयशे कोणा कडच्यान काढून घेवप आणि इलिगल केलं तांकां. दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रोसेस. ते काय इतली बेगीन पयशे रिकवर जावचे ना हे तुम्ही मान्य करता? सामकें. मागीर लोकांनी तितली वेळ पॅकेज घेनासतना रावपाचें ओगी. त्या खातीर तशें जाल्यार हांव प्रश्न आतां विचारता. आतांच म्हाका बातमी लागल्या की एक भरलेली बार्ज एका कंपनीची गेली, 72,000 मेट्रीक टन हांगासून व्हरपा खातीर एनओसी दिली डायरेक्टर ऑफ मायन्सान. त्या मायन्साक डिपार्टमेंटाक आणि ह्या आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याक अशें कित्याक सांगचें पडलें ना की तुका परवानगी दिता प्रोवायडेड यू गिव अ पॅकेज, आमचेर बर्डन घाल नाका. दिस इज पब्लीक रेव्हेन्यू, आमच्या हेचेर तूं बर्डन घाल नाका. तू पॅकेज दी पयली, त्याच्यानंतर तुम्ही सरकारान पॅकेज दिवपाची न्ही. ना एक्टिव्हिजन पॅकेज दिवपाचे पळय घेताले डिपार्टमेंटाचे 200 पॅकेज बंद जाले पयलींच्या भितर 200 घेतलेले. तुम्ही सांगले की दिस इज अ रॉंग प्रोसिजर म्हणून त्यांना घरा धाडले तुम्ही. आता त्यांना पॅकेज दिताल्या तुम्ही ते म्हणटात की सुरवातीक जेन्ना इल्लीगल घेवंकूच ना. हे इलेक्शन तो पळय सगळे घुसपयता. पयलें म्हणटा सरकारान बंद केल्ली मायनी तेन्ना पयलीं बंद केल्यार नाटक केलें म्हणटा. दुसरें आतां तो म्हणटा की भुरग्यांक घेतले आनी तांकां घरा धाडले तांकां पॅकेज दितले. अरे कितें नाटक कसलें? ताका विचार ताका शब्द ना. नाटक म्हणल्यार कितें? नाटक म्हणल्यार जस्ट शो केलो. पूण तेन्ना बिफोर शहा कमिशन रिपोर्ट वॉज टेबल इन द हावस, असेंब्लीन तेणें डिक्लेअर केलें की आपण मायनी बंद केले. दॅट वॉज मच बिफोर न्ही. ते नाटक न्ही. ही हॅड स्टार्टेड इन्क्वायरी. पण आता टोटल प्रोसिजरच बंद केल्लो आसा बिकॉज दे हॅव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट. IBN आणि CNN IBNचे अवॉर्ड घेता आसतना आपूण केले म्हणून सांगप, गोंयान येयल्यानंतर मागीर आता सुप्रीम कोर्टान बंद केले म्हणून सांगप, हे नाटक नंतर कितें? ना तो खंय म्हणटा तेणें आपूण अजूनय म्हणटा आपण बंद केलो. कारण सांगता न्ही तो. कारण हे की सगळे रिगल चालू करपाक ताणें 15 दीस दिले तांकां. 15 दीस somehow your government is caught in a moral high ground issue की तुम्ही जर म्हणा की आम्ही केलं ना, तुमकां भंय दिसता की लोक कितें तरी म्हणत किंवा एक्टिविस्ट कितें तरी म्हणत आणि जर केले म्हणे जाल्यार लोक हांगार येतात. अशें हातूंत भितर तुमचें सरकार सापडलां. पर्रीकराचें सोडून हांव सांगता न्ही, गव्हर्नमेंटाचें इंटेन्शन आशिल्लें की लिगल मायनिंग चालू दवरपाचें. हांव सांगता पर्रीकर